कृष्ण भक्तांक आणि सगळ्या भाविकांक कृष्ण जन्माष्टमीच्यो कृष्णमय परबी तुमकां सगळ्यांक भेटयता आणि आयज आमच्या ह्या खास मुलाखतीक आमी सुरवात करता. स्पिरिच्युअल बिझनेसमॅन अशी तांची एक वेगळी ओळख आसा, पण तरी सुद्धा एक भक्ती मार्ग आपणायल्लो एक सादो सरळ कृष्ण भक्त आयज आमच्या बरोबर आसा. तर खूप खूप मनापासून तांचे स्वागत करूया. हांव मना काळजासावन येवकार दिता बाब राजेश तारकर हांकां. राजेश बाब तुमकां मना काळजासावन येवकार. नमस्कार सगळ्या कृष्ण भक्तांक गोकुळ अष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या ह्या पवित्र दिसा एक मेसेज सगळ्यांक सुख समृद्धीचे लाईफ मेळचे हीच जगद्गुरु वासुदेव पुत्र देवकी पुत्र श्रीकृष्ण ह्यांच्या चरणी वंदना. जेन्ना राजेश तारकर हे नाव जेन्ना आमी घेता तेन्ना एक असं हा राजेश न्ही, राजेश आध्यात्मिक मनीस. ओके, तर राजेश तारकर आध्यात्मिक मनीस म्हणजे कितें? घरान पूजा करप, इफ आय मीन पूजा करतलो, भजन करतलो, आरती करतलो, घरान देवूळ आसतलें, ते देवळान वचून प्रेयर्स म्हणून करतलो, घरान देवूळ आसप, हे सगळे रिलिजियस गजाली आसा. हेजे आमकां मदत जाता स्पिरिच्युअलिटी कडेन वचपाक. जशें की एक भुरगो जल्माक येतकच तो केजीक कसोच वचना, वच म्हटल्यार सुद्दां वचना, पण ताका मागीर चॉकलेट दिवन धाडचो पडटा, हाताक धरून व्हरचो पडटा. आमी ताका संवय लागची म्हणून आमी ताका केजीन व्हरता, संवय लागची म्हणून. तशी स्पिरिच्युअलिटी आसा. रिलिजियसान आमी स्पिरिच्युअलिटी कडेन पावता. स्पिरिच्युअलिटी ही टोटल वेगळी आसा, पण हेजो मार्ग रिलिजनाच्या आपल्या रिलिजनान आपापल्या रिलिजनांच्यान वचपाचो मार्ग, त्याच्या पलीकडे वचून मागीर ती महाभारत अभ्यास करून भगवद्गीता अभ्यास करून लायफान इम्प्लिमेंट करप. कृष्णाच्या रथार जर पळयत तुमी 5 घोडे आसा, तेच घोडे इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, एंगर, हे 5 घोडे जर आपल्या कंट्रोलांत येत जाल्यार आमची जिवनाची गाडी आमी व्यवस्थित चलोवंक शकता. नाल्यार ते घोडे आपल्याक जाय थंय तो आमचो रथ व्हरू शकता. आणि त्याच 5 घोड्यामध्येच आमची झगडी जाता. इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, आमचे बॅलन्स इनबॅलन्स जाता आणि आमचो जीवनाचो मागीर रथ सारको चलना. हे 5 इमोशन्स कंट्रोलान येवपाक आमकां स्पिरिच्युअलिटी मदत करता. तर म्हाका अशें एक सांग राजेश बाब की जे येदे व्हडले विश्व तुवें निर्माण केलें आणि जो सक्सेस तुमकां मेळ्ळो त्या सक्सेसाक ही भक्तीच हो आशिल्ली भक्तीचो मार्गच आशिल्लो काय कशें कितें? इनर वर्ल्ड पयलीं व्हडलें जावचें पडटा, तेन्ना मागीर भायलें वर्ल्ड व्हडलें जाता आनी तें लॉंग रन जाता. जाल्यार आमचे विचार स्ट्रॉंग जावचे पडटा आनी त्या खातीर आमकां अध्यात्म जाय पडटा. आनी अध्यात्मान तें स्ट्रॉंग कशें जाता की जशें आमचो ब्रेन आनी हे मटेरियल वर्ल्ड मोरलेस सेम आसा, सेम पॅरामिटर्साचेर आसा. मिन्स कशें एक एग्जाम्पल घेवन पळोवया की जेन्ना आमी शेत लायता, कल्टिवेट करता, शेत रोयता तेन्ना तातूंत नडण्यो खूब येता, त्यो लावच्यो पडना, ऑटोमॅटीक येता. आनी त्यो जर नडणी जर आमी काडना शेतांतली जाल्यार शेत करपता किंवा तेजी प्रोडक्टिविटी देंवता. आमी आतां गार्डन करता घराच्या मुखार, गुलाबाची झाडां लायता, गुलाब लायता, जायतीं झाडां लायता, पूण तातूंत विड्स ऑटोमॅटीक येता, नडणी ऑटोमॅटीक येता आनी ती जर काडिना ती गुलाबाची झाडां करपता. दिसाक 50 ते 60,000 विचार आमच्या तकलेन येता आनी तातूंत प्रोडक्टीव विचार कितले 2 to 3% आसता. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी ईश्वरा कडेन आपले सर्वस्व सोंपयता किंवा मेडिटेशन करता तेन्ना ते विचार ऑटोमॅटीक 50 ते 60,000 विचार जे दिसाक मनशाच्या तकलेन येता ते ऑटोमॅटिकली कमी जाता. तातूंत जे प्रोडक्टीव विचार आसा ताजेर काम करपाक आमची एनर्जी कायम उरता आनी ताजेर विचार सुरू जाता. आनी म्हणून ते मागीर अध्यात्मान आशिल्ले लोक, स्पिरिच्युअल एनलायटन आशिल्ले लोक थंड आसता, डिस्टर्ब जायना, रिएक्ट जायना रोखडेच आनी तांच्यान जे कितें ते करपाक सोदता, तांच्यान ज्यो कितें एबिलिटी आसा त्यो बऱ्यो भायर सरता. प्रत्येक बिझनेसमॅन सक्सेसफूल मनीस पयले हांवें मेन तेजे विचार थॉट गार्बेज जे तकलेन येता तेका कोण मॅनेज करूं शकलो तो व्हडलो बिझनेसमॅन जावं शकता. आनी जे अशें ना की ह्या जगान हुशार लोक ना, अशें ना की लोकां कडेन एबिलिटी ना, पूण ते ह्या मटेरियल वर्ल्डान तितले एक्सेल जावं शकना, परफॉर्म करूंक पावना. थॉट्स गार्बेजान तेजो तो गुलाब करपता, तेजें तें शेत करपता. आनी जो विचारांनी स्ट्रॉंग आसा म्हणजे तेका लायफ सायन्स, लायफ फिलॉसॉफी, इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, एंगर हेंचेर प्रभुत्व येता तेन्ना ती थॉट्स गार्बेज कमी जाता आनी ते प्रोडक्टीव विचारांचेर विचार करप जाता. आनी मागीर तो समाजा पासून वेगळो दिसपाक लागता आनी देन मागीर लोक शुन्यांच्यान तेणें जग केलें बी अशें कितें कितें मागीर लोक उलोवपाक लागता. एक्चुअली तशें कांय नासता. जर तूं विचारांनी स्ट्रॉंग आसा त्या फिल्डान मनीस वयर सरूं शकता. एक हालींच हांवें पिक्चर पळयलो, हांव रिकमेंड करतलो हायली, श्रीकांत म्हणून. आंधळो तो मनीस, ताका कांयच दिश्टी पडना, पूण ताणें आयज केदी व्हडली फॅक्टरी घातली, अमेरिकेक वचून शिकून आयलो, ताजें हांगा एडमिशन जायनासलें,
तो फायट करून तुम्ही पिक्चर पळयता सगळें सांगूं वचना म्हणजे एक आंधळो मनीस सुद्दां एक आयज व्हडली फॅक्टरी घालून तो त्याच्यात लोकांक आपले जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तेणें दिल्ली आसा. सो आंधळो मनीस कांयच दिसना. तर आमी त्या मनशा कडल्यान एक शिका सारकें आसा की विचारांनी जर स्ट्रॉंग आसत, खंयचोय बिझनेसमॅन व्हडलो जाता फॉर एवर उरता, तो विचारांनी स्ट्रॉंग आसचो पडटा. आनी ते विचारांनी स्ट्रॉंग जे आसपाचें काम ते एका दिसान जायना. म्हणून हिंदू धर्मान आमच्या आसा 8 वर्साचेर मुंज जाता, मागीर ताका ती संध्या म्हणून करची पडटा. आनी तो ते करता करता 22 ते 25 वर्सां प्रमाणे विचारांनी स्ट्रॉंग जाता. आनी तो विचारांनी स्ट्रॉंग जाता म्हणजे तो देवाक सरेंडर करपाक शिकता. सरेंडर करपाक शिकता म्हणजे तोच भक्ती मार्ग आसता. आपले बरें वायट देवाच्या पांया कडेन दवरता, तो डिस्टर्ब जायना. नाल्यार सगळे आपल्याक लागून घेता, सगळे आपणें केलें, हांवें केलें, तुवें केलें, आनी मागीर ते सगळो थॉट्स गार्बेज क्रिएट जाता. एकूण असो शॉर्टकट विशय. एखादो मनीस सपोज जो मनीस ब्लँक आसा, जो मनीस स्टेबल ना, जो मनीस ताका खबरूच ना की स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे कितें, रिलिजन म्हणजे कितें, एक पॉयंट ऑफ टायम जेन्ना येता मनीस खरोच वाजेता. राजेश बाब, जेन्ना तुका येदो व्हडलो बिझनेस तूं करता तेन्ना जबाबदारी भरपूर आसतली, प्रॉब्लेम भरपूर आसतले, तुजेर जलस जावपी लोक भरपूर आसतले. मागीर ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान तूं कसो कितें मार्ग काडटा आसतलो? एक गाडयेचें उदाहरण घेता हांव. एक गाडी आसा, डायरेक्ट म्हाका इंजीन रिपेअर करपाक शिकय अशें जर सांगल्यार ते तुका प्रोफेसर काय शिकोवंक शकचो ना. फर्स्ट इयर अटेंड करचें पडटलें, सेकंड इयर अटेंड करचें, फोर्थ इयराक मागीर तुका इंजिनाचें कितें तें कळटलें. रायट. तसो हो प्रकार आसा. म्हणजे एक इंजिनियराक सुद्दां ABCDच्यान सुरू करचें पडटा शिकतना. तशी हो सुद्दां आध्यात्मीक खूब जाणांक रुची आसा. म्हणटकच एकदां अशें सादे भशेन तुजें सादला म्हणून तूं तें करता, ते उलोवपी लोक म्हाका मेळटात. सो सादला म्हणून उलयता अशें न्ही, तातूंतल्यान गेला, त्या प्रोसेसांतल्यान गेला, अंडरस्टँड जाला म्हणून हांव सांगपाचो प्रयास करता. थोड्यांक पडटा, थोड्यांक चार पटना. कित्याक तो डायरेक्ट इंजीन रिपेरिंगाचें काम घेवंक सोदता. आनी ह्या रिलिजियसाच्या मार्गार वचून एक पॉयंट येता आनी मागीर तूं स्पिरिच्युअल एनलायटन जाता. म्हणजे कितली वर्सां वता, 1 दीस 2 दीस, 1 वर्स 2 वर्सां अशें न्ही, वर्ष हेजेर अभ्यास करचो पडटा. तेन्ना ही मॅन्युअल म्हणजे लायफाचें मॅन्युअल जी स्पिरिच्युअलिटी आसा ती आमच्या लक्षांत येता. आनी हेजो इमोशन्स ही पांचूय जी आसा, पांचूय रथ आसा, परत रिपीट करता हांव, इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, एंगर, हेंचो जो कंट्रोल आमच्यान येवंक जाय तो साधनेंच्यान येता. आनी हेका शॉर्टकट कांय ना. म्हणजे शॉर्टकट आपूण वचून डायरेक्ट स्पिरिच्युअल मार्ग एक एपिसोड पळयतलो, एक रील न्ही, तसो एक रील पळयलो, एंटरटेन जालो, एक शॉर्ट पळयलो, ते न्ही, तशें न्ही. ते कोट्यांनी एक मनीस मेळटलो जल्मता स्पिरिच्युअल एनलायटन आसता, जल्मता संत आसता. जसो की आमी म्हणटा साईबाबाच्या भुरग्यापणूच मेळना, तो कुशेर अवस्थेन तो डायरेक्ट शिर्डी लोकांक दिश्टी पडलो, ते एक संत अशें आसता. पण ही नॉर्मल लायफ, आमी नॉर्मल लायफान जगता. बिंग अ ह्युमन बींग आमकां हे सगळे मायनस प्लस, सुख दुःख, नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह हे सगळें घेवन वचचें पडटा. आनी हें सगळें करतना एका डॉट्स कनेक्ट करतले जाल्यार फक्त भगवद्गीता वाचली म्हणून जावचें ना. जाल्यार आमकां महाभारत पूर्ण वाचचें पडटलें, जाणून समजचें पडटलें. व्हिडिओ पळोवन जर वाचपाक कळना जाल्यार व्हिडिओ पळोवन, टायम ना जाल्यार आयकून, ऑडियो आयकून हें समजचें पडटलें. मागीर भगवद्गीता अंडरस्टँड जावन घेवची पडटली. तो परस आमचें वय मागीर तें खूब वर्सां वता आनी मागीर तें इम्प्लिमेंटेशन, अशी ती स्पिरिच्युअलिटी तयार जाता. खुशी के लिए काम करना आनी खुश रह के काम करना, हातून जमीन आसमानाचो फरक आहा. हे संत कबीरदासान सांगलेलें कितले 600 वर्सां पयलीं, 1539 रायटअप हो. आमी खूश रावून जर काम करता जाल्यार मागीर अशें सगळी सक्सेसा तुज्या फाटल्यान धांवून येता. आनी तें जाय, खुशी के लिए काम करना जाल्यार आमी थकता, आमी हें जाता, म्हणजे आमी एन्झायटीन वता, डिप्रेशनान वता, बारीक बारीक गजाली आमकां डिस्टर्ब करता, ताका मागीर नडणी म्हणटा आमी. हे 50,000च्या थॉट्स गार्बेजान प्रोडक्टीव थॉट्स येना अशें येताच येता. पूण ह्या सगळ्या हाणें अशें म्हटलां, ताणें तशें म्हटलां, हांव सगळ्यांचें बरें करता पूण म्हजें बरें कोणूच चिंतना, हांव सगळ्यांक मदत करता पूण म्हाका जाय तेन्ना कोणूच येना, अशा सगळ्या ह्या प्रोसेसान ती थॉट्स गार्बेज तयार जाता. आनी प्रोडक्टीव थॉट्स, मागीर जेलसी फॅक्टर, अरे तो मातशें काम केलो वयर सरलो, हांव इतली मेहनत करता, तेकाय थॉट्स गार्बेज आसात. ती थॉट्स गार्बेज, अरे हांव इतली मेहनत करता, म्हज्या लायफान काय जायना, तो मातसो वयर सरलो, तो राजदीप जालो, तो वयर सरलो, तो आमच्या बरोबर भोंवतालो स्कुटरीन, आयज तो इतलो रीच जालो, थॉट्स गार्बेज. हांव अजून हांव सक्सेसफूल जालो म्हणत ना, आय एम एन्जॉयिंग माय वर्क, खुशी से काम कर रहा हूं मैं. संत कबीरदासाचे शब्द, खुशी से काम कर रहा हूं. म्हणजे खुशी से काम कर रहा हूं म्हणजे लाइफ टाइम ते काम न्ही. सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. खुशी पाने के लिए बिजनेस या खुश रहने के लिए बिजनेस. आता खुशी पाने के लिए बिजनेस केल्यार तू म्हणटलो आपण 50 वर्सांनी रिटायरमेंट घेता. प्रत्येक स्क्रिप्चर्स आमकां हीच मेसेज दिता, काम करते करते रोजा करो तो ही अल्लाह को रोजा कबूल है,
भूख लगेगी, थक जाओगे, ये सोच के अगर घर बैठे बैठे रोजा करेंगे तो अल्लाह को रोजा कबूल नहीं है. ज्याने रिटायरमेंट कबूल होतं. वर्क इज वर्शिप. वर्क इज वर्शिप. रिअली. ओके, वर्क इज वर्शिप. म्हणजे कामातच पूजा असा मेडिटेशन असा रिटायरमेंट कबूल होतं. कर्मण्येवाधिकार असतो मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्गो मा ते संगोस्त कर्मणी. म्हणजे तू काम करत राह, मागीर ते रिटायर जातकच मागीर तांकां कळटलें की अरे लायफ इज बोरिंग, आता परत रिस्टार्ट करतलो, परत लायफ इज restart. बोरिंग. म्हणटकच ते एसेन्स पयलींच जर कळत, जशें की म्हाका म्हजेच क्लोज फ्रेंड बी म्हणटा तुजे 4 HP पंप आहा तुज्या आंगान, तू थकना, तुका वाज येना, तुजें लिमिटूच आमकां कळना, तू खंय पर्यंत थांबपाचो. आमकां हांव काम एन्जॉय करपाचो आसा, म्हाका काम खंय व्हरता ते वचपाचो आसा. Exactly. म्हज्या लायफान काम खंय सक्सेस हाडटा इज अ बाय प्रोडक्ट. ही जी उतरां आसा ती तंतोतंत राजेश बाबाक लागू जातात. कारण तांचो सक्सेस जो आसा तो खूब कमी लोकांनी आतां पळयला. पण जे लोक, जे फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स आनी जे तेजे बरे मागपी जे आसा, जांच्यांनी राजेश बाबाक सामको जवळच्यान पळयला, सामको ताजे कडेन जेन्ना कांयच नाशिल्लें तेन्ना पळयला, तेन्ना हीच उमेद ताका आशिल्ली. येस, दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू. बरें केलें तुमी. हेच असोच म्हजो स्वभाव आशिल्लो, पल्सान काय नाशिल्लें तेन्ना. तुवें जशें म्हटलें, एक 9-10 वर्साच्या वेळार तुवें रामायण महाभारत पळयलें आनी तो काळ असो आशिल्लो तेन्ना डिस्ट्रॅक्शनां नाशिल्लीं. घडये तुमच्या बाबतीनूय तशें जालां आसतलें. डिस्ट्रॅक्शन असतात. मनीस जर भितरल्यान स्ट्रॉंग आसा न्ही, तो खंयच्या युगान परफॉर्म करू शकता, खंयच्या परिस्थितीन परफॉर्म करू शकता. प्रत्येक जनरेशनाक परिवर्तनाचो काळ म्हणून जर पळयलें जाल्यार आमकां भुरग्यांचो रागू येवचो ना. आमी आमचे भुरग्यापण तेंचेर लागता की आमच्या भुरग्यापणान हें नाशिल्लें, हें तेका आतां सगळें मेळटा, हें आमचें आयकना, आमकां रिस्पेक्ट दिना, अशें दिसपाक लागता. कृष्णा टिचिंगांच्यान हें एक मेळटा की परिवर्तन संसार का नियम आहे. नियम. आमचें जशें भुरगेपण जालां तशें आमच्या आवय बापायचें जावं नाशिल्लें. भुरगेपण तें वेगळ्या तरेन जाल्लें. तेंच्या आवय बापायचें तर ब्रिटिशां बरोबर जाल्लें. बरोबर. इंडिपेंडंटूच नासलें. ते कितें म्हणटाले, आमी गुलामी केल्या मरे, आपल्या भुरग्यांक इंडिपेंडंट मेळ, म्हणजे आमच्या डॅडीक बी 1947. बरोबर. ते म्हणटाले हेजें बरें लायफ मरे म्हणटाले. बरोबर, म्हणजे कंपॅरिझन करपाक गेलो जाल्यार. आतां ते लायफाक आतां आमी कंपेअर करता. आमचे भुरगेपणान कशें कांय नाशिल्लें, डिजिटल मिडिया फेस नासली, आमी अनलक्की मरे. आतां हेंकां सगळें मेळ्ळें, सगळें आयतें करून जालें. हेज्या फुडें आनी कितें जातलें, हें परिवर्तन जायत रावतलें. आतां आमी ही स्टेज पळयता आमच्या भुरग्यांची, आनी एक 25-40 वर्सांनी आनी कितें तरी जातलें. कदाचित आतां मोबायलाचेर आमी म्हणटा आमकां एंटरटेन जाता, फुडें मोबायल आसतना आनी कितें तरी आसतलें. कितें तरी कशें आसतलें की आमी एक कमांड दिलो की आमच्या मुखार स्क्रीन जाता जाय तेन्ना, आनी आमकांच दिश्टी पडटा आनी कोणाक न्ही. कितें जावं शकता न्ही. अशें म्हणटा की 2050 कार जमनीर चलपाचें आसतना वयर उडपाचें आसता, त्योय दिश्टी पडटा. म्हणजे आमी एज अ ब्लॉकान व्हरता. आतां हांव केन्नाय चिंतता की आमी आतां कितें म्हणटा, पयलींची टीव्ही ते एंटिना लायताले, आमी सिग्नल सोदताले, कशें दीस काडले काय कितें. आतां डिजिटल टाक करून स्मार्ट टीव्ही लायता, कशें दीस काडले काय. आतां हांव बेजमेंटान गेलो, पार्किंगान गेलो, लिफ्टीन आमचो फोन चलना. त्या वेळार कितें म्हणटाले, आवय कितले फाटी आशिल्ले, ते कितें लायफ आसलें हेंचें, फोन कट जाताले. आतां आमचे उलयतना कट जाता. एक्झॅक्टली. फुडें फोन बी अशें कट बी जावचे ना. तेका एडवान्स टेक्नॉलॉजी. तें परिवर्तन जायत आसतलें. प्रत्येक मुवमेंट एन्जॉय करप. आमकां अध्यात्म कितें शिकयता, एट प्रेझेंट एन्जॉय कर. एट प्रेझेंट तुज्या पदरान कितें आसा ताजेर एन्जॉय कर. ताजेर ते फाटले फुडले चिंतून सायकोसोमॅटीक जावचे पेक्षा, एन्झायटी जावचे पेक्षा, कितें डिप्रेशनान वचचे पेक्षा एट प्रेझेंट एन्जॉय कर. हेच आमकां अध्यात्म शिकयता. हेच आमच्या अध्यात्माची पकड आसा. इनर इंजीन आमचें स्ट्रॉंग जाता. प्रत्येक जाणान त्या मुवमेंटान लायफ एन्जॉय करून तो फुडें चल्ला काय कितें, दॅट इज इम्पॉर्टंट. जर करता जाल्यार तो रायट मार्गार आसा. होलिस्टीक ग्रोथ जर घरान जर पॅरंट्सांनी जर प्रमोट केली जाल्यार हे प्रॉब्लेम येवं शकना. एन्झायटी आणि डिप्रेशन जें ल्हान वयार भुरग्यांक येता. विद्या ददाति विनयम विनयति पात्रतम पात्राति धनम धनादि धर्मम धर्मादि विजयम. आमकां कितें आसता, मटेरियल वर्ल्डाचें ज्ञान आमकां मेळ्ळें की आमी जिखले कशें दिसता. आतां मटेरियल वर्ल्डाचें ज्ञान मेळ्ळें की आमी जिखतले मटेरियल वर्ल्डान, आमी सक्सेसफूल जातले, आमचे कडेन भरपूर सक्सेस आसतलें, आमचे कडेन भरपूर व्हडलो बिझनस आसतलो, सगळें आसतलें, पण तेजें एसेन्स आसचें ना. विद्या तीच खरी जो आमचो इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, एंगर हेंकां कंट्रोलान हाडटा. ह्या 5 येता आनी ती फक्त अध्यात्म हाडूं शकता. इमोशनाचोय कंट्रोल तेंच्या हातान आयिल्लो आसतलो. तेंचे कडेन एकाडेमीक एज्युकेशन आसतलें, तेंचे कडेन पयशे आसतलो, सक्सेस आसतलें, पण ताच्या बरोबर फेल्युअर कशें टॅकल करप तें ज्ञान हांगच्यान मेळटा. नाजाल्यार तें ज्ञान मेळना आनी मागीर एक फेल्युअर, बारीकशें फेल्युअर आयलें तो मनीस कॉलेप्स जाता. आय एम व्हेरी सॉरी टू से, कितलेशे पेरंट्स स्वताच फॉलो करिना आपलो भुरगो स्पिरिच्युअल जावंक जाय म्हणटा. बरोबर.
आता कशें जातलें स्पिरिच्युअल एनलायटन जावंक जाय म्हणल्यार आपूण स्वता स्पिरिच्युअल एनलायटन आसा काय कितें आपूण स्वता घरान ते आध्यात्मिकाच्यो गजाली करता काय कितें आपले एसोसिएशन आध्यात्मिक लोकां बरोबर आसा काय कितें आपूण देवाक म्हत्व दिता काय कितें वेदर आय एम फॉलोईंग इट एज ए पेरंट जाल्यार भुरगो ऑटोमॅटीक करता. एक काळाचो जो फरक आशिल्लो तो खूप सुंदरपणान तुवें उलगडून सांगलो. खूप जाणांचे हे प्रश्न असतात हांवें केन्नाच कोणाचें वायट केलें ना म्हाकाच हें कित्याक कित्याक म्हणटकच आता तेच म्हणटा न्ही सगळे डिटेलान जर कोणाक जाणपाची जर जिज्ञासा तयार जाली इच्छा जाली जाल्यार तो भुरगो स्पिरिच्युअल मार्गार वचपाक तयार जालो. आता ताणें महाभारत वाचपाचें आनी भगवद्गीता करपाचें सगळे आन्सरां मेळटली आनीक म्हज्या एपिसोडान ती मेळों शकना अर्द्या वराच्या एपिसोडान तुका सगळे आन्सरां मेळटलो आनी आपूण स्पिरिच्युअल एनलायटन जातलो ना म्हजो वयल्यान हांव म्हणटलो हो एपिसोड आमचे आयकून 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 लिटल बीट क्युरियोसिटी वाडपाक जाय अशें कित्याक तशें कित्याक रिजनिंग जावपाक जाय आनी मागीर भुरग्यांनी महाभारत हें वाचपाक किंवा पळोवपाक सुरू करूंक जाय आनी भितरली भगवद्गीता तेन्ना ह्या एपिसोडाचो खरो जस्टिफाय जातले जे लोकांची जिज्ञासा तयार जावपाक जाय अशें कित्याक तशें रिजनिंग जावं जाय आनी जाता जाल्यार वी आर ऑन रायट ट्रॅक. एक्झॅक्टली. राजेश बाब आणि एक लास्ट क्वेश्चन अजूनही उरल्या आनीक क्वेश्चन सोंपत ना कृष्ण समजपा सारकें न्ही तें सारकें न्ही तें कारण अजून मेरेन तो कोणाकूच कळलो कळत ना तो कळकूच ना अर्द्या वराच्या डिस्कशनान तो कळपाक मुश्कील. एक्झॅक्टली. पण म्हाका एक सांगात एक सादो सोपो सरळ प्रश्न तुमचे व्हिडिओज हांव पळयता एका गोष्टीक लागून पळयता चल हे राजेश सांगता न्ही म्हणून हांव पळयता बरोबर ओके आणि बेसिकली राजेश तारकर खूप सुंदर साध्या सरळ सोप्या शब्दान सांगता साध्या सरळ सोप्या शब्दान राजेश बाब उलगडून सांग भक्ती मार्ग जर तूं आपणायतलो जाल्यार कशें करचें आनी कितें करचें जे आपल्या लायफान आयज कितें जाता ते देवाच्या आशिर्वादान जाता बरें वायट जाता म्हाका आयज यश मेळ तेंय देवान कितें तरी मिरेकल केली आनी देवा खातीर म्हज्या लायफान आयज म्हाका संदी मेळ्ळ्या हें काम करपाची ते देवाच्या पांया कडेन अर्पण करप सक्सेस. आतां चडशें कितें जाता लोकांचें सक्सेस आयलें की तें हांवें केलें तें सरेंडर करना ते देवाक सरेंडर करप तेन्ना सरेंडर जाता पळय तेन्ना इगो येना इगो गेलो तेकाच म्हणटा इगो कंट्रोल येयलो जेन्ना तूं सक्सेस देवाक सरेंडर करतलो त्या सक्सेसाचो तुका इगो येवचो ना. आतां ताजो इगो येना परत केन्ना तरी त्या लायफान तुवें जे कितें 100 रुपया जोडल्या ते काही कारणांक लागून गेले जाल्यार परत ते तूं म्हणटा जर म्हाका सक्सेस तुवें दिल्ले 100 रुपया ते व्हरपी तूंच आसतलो ऑटोमॅटिकली ती भावना येता म्हणून सुखे दुख्खे म्हणटा तेका सुख दुःख देवाच्या पांया कडेन दवरप सक्सेस फेल्युअर देवाच्या पांया आनी खरें सरेंडर करप वयल्यावर उलोवपा पुरतें न्ही उलोवपा पुरतें थोडे आसता पूण भितरल्यान डिस्टर्ब जाता. 2 तरेचे लोक आसता एक उलोवपा पुरते उरता थोड्यांक उलोवंक बावड्यांक कळना काय सांगपाक कळना पूण ते सरेंडर करून जगता तोय भक्ती मार्गार आसा तेका उलोवंक बावड्याक कळत ना प्रकट करपाक आपल्याक व्यक्त करपाक कळना पूण आपले खरें भक्ती मार्गाचे एसेन्स सायन्स जर म्हाका तुमी विचारसत न्ही म्हाका आतां इतलो अभ्यास केल्या नंतर कळ्ळें की सगळें सक्सेस देवाच्या पांया कडेन देवाच्या आशिर्वादान ते सक्सेस मेळिल्ले आसा. आज येदो व्हडलो राजदीप सुद्दां चलता हो देवाच्या आशिर्वादानूच चलता. हांव सदांच म्हाज्या प्रेयर्सान देवाक म्हणटा इतलो बरो सुंदर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जल्म दिल्या बद्दल कोटी कोटी धन्यवाद सकाळच्या प्रेयर्सान मागीर इतले बरी लोकांक सुंदर घरा बांदून दिवपाचें कार्य म्हाज्या हातांच्यान तुमी करून घेता 5 वर्सां वॉरंटी 25 इयर्स मेंटेनन्स सेवा करपाचो म्हाका चान्स दिला किंवा ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून कोटी कोटी धन्यवाद. आतां हे सगळें ताणें दिलां आनी हे जर गेले जाल्यार तुवें दिलें तुवेंच व्हेलें तुज्या ताज्याच पांया कडेन तूं सरेंडर करता न्ही तूं अनटच्ड उरता. सक्सेस दिलें जाल्यार तुवेंच दिलें जाता तें त्या खातीर तें सक्सेस सरेंडर करप हें इम्पॉर्टंट आसता हें करपाक प्रचंड त्रास जाता ते आपणें केलें ताजोच इगो येता आपणें केलें बरें केलें की आपणें केलें आय कम्स बिटवीन म्हणून आय जर गेलो आनी जर वी जाता आयचो वी जाता तेन्ना मागीर तो खरो भक्ती मार्ग सुरू जाता. ती सगळ्या स्क्रिप्चर्सांची हीच मेसेज आसा की तूं देवाच्या पांया कडेन तुजें कार्य अर्पण कर आनी तूं मोकळो जा. त्या दिसाक त्या क्षणाक त्या मुमेंटाक तुजी भक्ती मार्गाची जर्नी सुरू जाता. जर्नी थंयच्यान सुरू जाता तो पॉयंट भक्ती मार्गाचो पॉयंट सरेंडर करता पळय दॅट इज स्टार्टींग पॉयंट सरेंडर करूं जाय तुवें थंयच्यान तुजी भक्ती मार्गाची जर्नी सुरू जाता आनी भक्ती मार्गान चलता 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 ऑटोमॅटीक तूं कर्मयोगी जाता. म्हणजे तुका मागीर कर्मयोगी जो कोण ताका फळाची आशा ना आपल्या कामाचे आपल्याक कितें मेळटा मेळना फळ तेजे बाय प्रॉडक्ट जावन पडटा तो कर्मयोगी न्ही. बरोबर. भक्ती मार्ग आनी कर्मयोग हे इंटरकनेक्टेड आसा आनी हे दोन्ही जर कोणाच्या आचरणान आयले जाल्यार ही कॅन ब्लास्ट इन दीस मटेरियल वर्ल्ड म्हाका दिसता. म्हणजे ताका कोणच नो बडी मागीर तो क्वेश्चन नो बडी कॅन डिस्टर्ब मी विदाउट माय परमिशन ही उतरां तेज्या तोंडांच्यान येवं शकता आनी ती सारकी येता केन्ना
ती सरेंडर जाल्यानंतर येता आणि ती सरेंडर जावपाची जर्नी ही लॉंग आसा, ताका स्पिरिच्युअल जर्नी म्हणटात. कितलो तेंप लागता, थोड्यांक 2 वर्सांनी मेळटा, थोड्यांक 3 वर्सांनी मेळटा, थोड्यांक 4 वर्सांनी, 5-10 वर्सांनी, अशी तो प्रयास चालूच 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 त्या पॉइंटा पर्यंत पावपाची जर्नी जी आसा ही प्रत्येकाच्या लायफान वेगळ्या वेगळ्या वर्सांनी ते जावं शकता. एका फिक्स डिफायन पिरियड ना. 10 वर्सांनी जाता, ग्रॅज्युएशन 15 वर्सांनी जाता, आनी कितें डॉक्टरेट 17 वर्सांनी जाता, आनी कितें कसली तरी PhD आनी कितल्या वर्सांनी जाता. स्पिरिच्युअलिटीक डिफायन पार्ट ना. तुजो जितलो तूं ते भितर घुसतलो, जितलो भितर बुडून रावतलो, तितल्या बेगीन टच जातलो, तितल्या बेगीन त्या चरणाकडे पावतलो. आणि हातून हांवें जे घेतलें ती सादेशी गोष्ट म्हणजे जेन्ना फेलियर येतले पळय तेंय देवाक चरण तेन्ना ते जेन्ना हांव देवाच्या पांयाकडे दवरपाक दवरतलें शिकतले. तेन्ना म्हाका ताकद जी मेळटली न्ही, ह्या ताकदी फाटल्यान जर हांव गेलें जाल्यार हेवटेनच्यान नंडी कमी जाली न्ही. नंडी कमी जाली. एक्झॅक्टली. थॉट्स गार्बेज कमी जाली. एक्झॅक्टली. आणि म्हाका दिसता हो गहन गूढ विशय एक अर्द्या वराच्या इंटरव्ह्यून किंवा अर्द्या वराच्या आमच्या गजालींनी सोंपपाचो ना. ना म्हज्या हिसपान तरी ह्या अर्द्या वराच्या इंटरव्यून लोकांक भुरग्यांक जिज्ञासा जावंक जाय. हो म्हणटा ते सारकें न्ही, हे सोदपाक वचूंक जाय तेंच्यांनी. हो म्हणटा ते म्हाका पटूना, म्हाका आनीक डीप नॉलेज जाय. आणि हेच जालें जर आमच्या आयची आमी जी चर्चा आहा ती सक्सेसफूल जाली. ही क्युरियोसिटी तेंच्यात निर्माण जावनी आणि मागीर तांकां जर आनीक भुरग्यांक जर कळपाक जाय, लेट देम गो एंड स्टडी महाभारत, रामायण आनी तातूंतले भगवद्गीता ही तांकां अंडरस्टँड जावनी सगळी आन्सरां मेळटली. थोडे लोक मेळटा, अजुनूय मेळटा, ते आमचे एपिसोड पळयता आनी ते कनेक्ट जाता. म्हणटा सर तूं सांगता ते सारकें आसा, पूण करपाक मातशें डिफिकल्ट जाता सर. म्हणजे ताका तें कळटा पूण त्या मार्गार चलपाक डिफिकल्ट वता. कित्याक तर डे टू डे लायफाचो इतलो इम्पॅक्ट आसता. ह्या मटेरियल वर्ल्डान गेल्या नंतर आमची देवाची पकड, देवाची ज्ञानाची भक्ती मार्गाची पकड परत परत सुट्टा. ती स्ट्रॉंग उरपाक लागून घरान देवूळ आसूंक जाय, देवारां आसूंक जाय, डेली पुजा आचार जावपाक जाय, भजनां जावंक जाय, सगळें एक सुंदर वातावरण, अगरबत्ती लावप, धूल घालप, हें सगळें जावपाक जाय. तें जाल्या नंतर ती दोरी जी परत भायर वचून सुट्टा ती परत हातान येता. हे डेली प्रोसेस. भायर गेलो, समाजान गेलो, कोणे कोणे कितें कितें म्हटलें ती दोरी सुटली. ते घरा आयलो, परत केलें देवाचें, सुटलें. आनी मागीर एक काळ असो येता की देवाची धिंद तुज्या दीस रात तकलेन उरता. म्हणजे तुमी म्हाका जर विचारती सिंपल कितें आमकां गेन केलें त्याच मुमेंटाक म्हाका देवाची याद येता. किंवा जेन्ना हांव परत केन्ना पेमेंट करता कोणाक, सॅलरी दिता, तेन्ना इतल्यो फॅमिलीच चलोवपाची म्हाका तुमी ताकद दिल्या म्हणून कोटी कोटी धन्यवाद. कोणी एप्रिसिएट केलो, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा तेका बायबलान आसा, प्रेज द लॉर्ड. कोणें एप्रिसिएट केलो की तेन्नाय देवाची याद येवपाक जाय. कोणेंय कितें वायट म्हटलें जाल्यार तेन्नाची देवाची याद येवपाक जाय. पयलीं ते देवाऱ्या पुरतेच उरता, देवळा पुरतेच उरता, दॅट इज स्टार्टींग भक्ती. मागीर प्रत्येक मुवमेंटान तुका ताची याद येवंक जाय देवाची. आनी तो मागीर डे टू डे सोहन मेडिटेशन म्हणटा तेका, किंवा डायनामीक मेडिटेशन म्हणटात. दीसभर प्रत्येक क्षणान तुका जें तुज्या बरोबर कितें घडटा तो प्रत्येक पल, प्रत्येक मुवमेंट तूं देवाक सरेंडर करता. आयच्या एक एपिसोड सोंपयतना एक रियल स्टोरी झॅन मास्टराची. झॅन मास्टर म्हणजे बुद्धिजमान तांकां ऋषींचे झॅन मास्टर म्हणटा. झॅन मास्टर आनी एक झॅन मास्टर एका माउंटनार गेल्लो आसता. थंय एक भुरगो पतंग उडयता, पतंग उडोवपाचें काम करता. आनी पतंग उडयता उडयता ताका दिसता की तेजी दोरी सोंपता. पतंग उडयता उडयता टोटल दोरी सोंपता आनी त्या भुरग्याक दिसता की आनीकूय हो पतंग आपलो उडपाचो. ही दोरी म्हाका ओडून धरता, ही दोरी म्हाका ओडून धरता अशें ताका दिसता. तो आर्ग्यू करपाक लागता आपल्या बापाय कडेन, पप्पा आनीक दोरी आसल्यार हो पतंग वयर वचपाचो. तो बापूय ताका सांगता ना, ती दोरी आसा म्हणून तो पतंग उडटा. दोरी जर नाशिल्ली, दोरी जर कट करत जाल्यार तो उडटलो खरो पूण खंयच्या खंय वतलो. पूण तो बापूय आनी तेजो आर्ग्युमेंट पळोवन झॅन मास्टर म्हणटा, येस लेट हिम कट दीस दोरी म्हणटा. तो झॅन मास्टर म्हणटा कट करता दोरी आनी पतंग झब्ब करून वयर वता. दोरी कट करना फुडें झब्ब करून ताका जग मेळटा, वयर वता. आनी वयर गेल्या नंतर ताका इतलो वारो वादळा लागता, जिशान आसता, तो पतंग घोवन येवन कोनशाक पडटा. तेन्ना तो परत भुरगो रडटा. तेन्ना त्या बापायक तो सजमायता, दोगांयकूय सजमायता, ताकाय सजमायता पयलीं भुरग्याक. पयलीं हे दोरीक लागून तो पतंग थंय उडटालो. मुमेंट दोरी कट केली तो पडलो. सो आध्यात्माची दोरी ताका मागीर तो झॅन मास्टर तेंचे सदांच समाजाक ज्ञान दिवपाचें, वाटपाचेंच काम न्ही, ज्ञान लोकांक दिवप हेंच तेंचें काम. सो त्या बापायकूय तो सांगता, ही जी दोरी आसा पळय ते सदांच स्पिरिच्युअली बँडेड आसता न्ही ते. ही जी दोरी आसा, जे पतंग उडटालो पळय, तीच दोरी आमची आध्यात्माची. जे दिसा आमी देवाचो साथ, देवाचो भंय, देवाचो लव आमच्यान आसचो ना, कट जातलो, तेन्ना आमी दिशाहीन जातले.
ती पतंगाक जी दोरी पतंगाक उडोवपाचें काम करता पळय, आमकां लायफान ऑलवेज हाय दवरपाचें काम करता. देवाचो विश्वास, सत्याचो मार्ग, प्रॉब्लेम्स हे सगळे आसा ते आमची दोरी. आनी ती जेन्ना आमी कट ऑफ करतले पळय तेन्ना आमी दिशाहीन जातले आनी लायसान जगतले. सो आयच्या ह्या एपिसोडांच्यान आमी एक मेसेज दिवया आमच्या गोंयच्या युथांक, ह्या भुरग्यांक, ह्या लोकांक, की अध्यात्माची दोरी लायफान गरजेची आहा, ती केन्नाच सोडची न्ही आमी. तशी घट्ट पकडून दवरया, जणू करून कितलीय प्रॉब्लेमां लायफान आयले जाल्यार त्या प्रॉब्लेमांच्या, त्या वादळाच्यान आमचो लायफाचो आनंदाचो पतंग तुटून वचचो न्ही. तो आमच्या हातान उरचो, आनंदाचो पतंग. आनी हांगच्यान स्पिरिच्युअल जर्नी भुरग्यांची स्टार्ट जावची ह्याच इच्छेन आयच्या प्रोग्रामाची आमी सांगता करूया.